उमेदवार निवडून आयले ह्या फाटी सुद्दां आमकां विश्वास आसा की आमचे सगळे 100% जितले उमेदवार फाटल्यान बसले आनी आमचे बरोबर आसा ते निवडून येतले. कारण एकूच आसा की गेल्या फाटी आमी एक स्टेबल कावन्सील दिले. दीपक चेरपर्सन जालो, मागीर नंदा राऊत जालो, एक स्टेबल कावन्सील. ह्या फाटी सुद्दां आमचो स्लोगन आसा की स्टेबल कावन्सील, एबल कावन्सील. आमचे जे उमेदवार आसा ते सगळे शिक्षीत उमेदवार आसा, शिकलेले उमेदवार आसा आनी अशें न्ही की खंयच्यान तरी तांकां इम्पोर्ट करून आमी उमेदवारी तांकां दिल्या. भारतीय जनता पार्टीचे काम करीत आयिल्ले उमेदवार आसा आणि भारतीय जनता पार्टीची तत्वां धरून आयिल्ले उमेदवार आसा. म्हणजे खंय आयज निवडून आयले फाल्यां हेवटेन वयले तेवटेन अशें ना. आमदार श्री कार्लोस आल्मेदाच्या मार्गदर्शना सकल गेल्या फाटीचे कावन्सील बऱ्या पद्दतीन काम केलें. येणारे सुद्दां कावन्सील आमचेच आसतलें आणि कार्लोस आल्मेदाचं मार्गदर्शन आमकां लाभतलें. After 5 years, 5 वर्सां same place we meeting again press करून 5 वर्सां जाली आणि 5 वर्सां पयलीं आमी सांगलें स्टेबल कावन्सील एबल कावन्सील जालो आणि 5 वर्सां पयलीं आमी दिला स्टेबल कावन्सील एबल कावन्सील. ती कोण म्हणपाक शकना that आमी लोकांक त्रास केला वो कितें इन्स्टेबिलिटी केला. ओन्ली मोदे एक गॅप उरलो when this became the chairman Mr. Gaonkar. That time there was the issue of say hybrid allegation of money taking. I open allegations केला तो दाजीचे against, सैफुल्लाचे against. Allegations they have to say no. ते नाम म्हणत तांकां. So Gaonkar is a candidate now 25. Daji is a candidate. Daji's wife is a candidate. Saifullah okay now candidate support करता. Last council they have spoiled the council name. किती जाण open allegation को ताने पण I got मग proof आता गेला ना कोणता allegation. आणि किती लोकांना विनंती केली लोकांना नाव निवडून दिले गेले. इवन दाजी सारखा आम्ही पेन आलो last time. This time also stability but stable council जयंत बाबा सांगलं स्टेबल कावन्सील एबल कावन्सील आम्ही लोकांक दिवपाक जाय. अजून शॉर्टफॉल आमचे शॉर्टफॉल कितें आहा शॉर्टफॉल आता लास्ट तुमचे स्ट्रायक जाले कित्याक लागून स्ट्रायक जाले स्टाफाचे स्ट्रायक जाले बिकॉज ऑफ मिसमॅनेजमेंट. सी हांव मिनिस्टर कोण ब्लेम करना बट आय एम ब्लेमिंग एडमिनिस्ट्रेशन देर द सीओ रिस्पॉन्सिबल सीओ रिकवरी करपाक लोकांक पयशांची. आतां एरियाज आहा बट सोमनी क्लोज एरियाज आहा ते एरियाज कोण रिकवर नॉट अ कावन्सिलर द सीओ चीफ ऑफिसर एंड ऑफिसर्स देर. हांव विनंती करता लोकांक की वी हॅव गिवन गुड कॅन्डिडेट्स ह्या फाटी. सेम टायम आमी वी हॅव गिवन क्लीन कावन्सील लास्ट 5 years. स्टेबिलिटी मध्ये मिक्सअप जाली स्टेबिलिटी जावन हांव जाणा बट हांव विनंती करता आख्खे वास्को ऑल आमचे 25 वॉर्ड आहे. 25 वॉर्ड आमी 10 कावन्सील आमचे वास्को 12 आहे 12ले 10 अनाउन्स केले. भारतीय जनता पार्टी वास्को मतदारसंघ आणि रामबाबाच्या आशीर्वादान आणि आमच्या वास्कोचे आमदार श्री कार्लोस आल्मेदा यांच्या सपोर्टार हांव सुप्रिया नाईक महिला मोर्चा अध्यक्ष आयज पॅनल डिक्लेअर करता. वॉर्ड नंबर 11 निशिता सालगांवकर अलमारे, वॉर्ड नंबर 12 दीपक नाईक डेक्स, वॉर्ड नंबर 13 शैलका कांबले एरोप्लेन, वॉर्ड नंबर 14 मार्टियस मंटेरो अलमार, वॉर्ड नंबर 16 सुदीप दालगलकर बॉल, वॉर्ड नंबर 17 गीता शिरोडकर एनवलप, वॉर्ड नंबर 18 अमय चोपडेकर एरोप्लेन, वॉर्ड नंबर 19 फेडरिक हेनरी एरोप्लेन, वॉर्ड नंबर 20 यतीन कामोलेकर बेबी डॉल, वॉर्ड नंबर 21 देविता अरोलकर एरोप्लेन. आम्ही अनुत न्हू लास्ट टायमाक सुद्दां कार्लोस बाबान डायरेक्ट पॅनल डिक्लेअर केलेलो आणि आम्ही हेडॉन घेतलेले आणि आम्ही 9 सीटां हाडलेली. त्याचप्रमाणे आतांय कार्लोस बाबा आपलो पॅनल डिक्लेअर करता आणि तो जेन्ना एक कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता त्याच्या फाटल्यान ठामपणे उबो आसता आनी तेजें एकूच ध्येय आसता की त्या कॅन्डिडेटाक निवडून हाडपाचो. तेच्या अगेन्स्ट कावन्सील पॉलिटिक्स आमकां खबर आहा पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड नासता किंवा पॉलिटिकल सिम्बॉल नासता पूण तो उमेदवार त्या मतदारसंघान त्या वॉर्डान जो खरोच बरो आसा तो निवडून आमी काडलेलो आसा चूज केल्लो आसा आणि आयज आमी तांकां डिक्लेअर करपाचें आसा. आमी लास्ट टायम म्हटलेले की तुम्ही प्रेसा फ्रंट म्हटलेले आमी की दुसऱ्यो पॉलिटिकल पार्टी हांगा खूब आसा काँग्रेस म्हण NCP म्हण आप म्हण MG म्हण हांकां कॅपासिटी आहा जाल्यार तेंच्यांनी आपलो पॅनल डिक्लेअर करपाचो. एवरी टायम आमी ओपनली येता एक पॅनल डिक्लेअर करता आनी दुसरे पार्टीन आपलो पॅनल डिक्लेअर करपाचो ही म्हाका एक जाहीर आव्हान करपाक जाय. हांगा बारीक बारीक लिडर खूप आसा पण ते भियातात सध्या आपलो
त्याच्या कॅन्डिडेटच्या बॅनराक फोटो लावपाक. आयज आमी ठामपणे हांव समज कालुसाचो कॅन्डिडेट जाल्यार हांव कालुसाचो फोटो लावन हांव बॅनर करता आनी छाती ठोकून हांव इलेक्शनाक झगडपाक देवलेलो आसा. सेम वे थोडे कॅन्डिडेट असे आसा ते आपल्या लिडराचे फोटो लावपाक भियाताच आनी ते लिडर सांगता आपलो फोटो लावं नाका कित्याक फाल्यां सकाळीं समज पडलो जाल्यार तो पडलो अशें जाता. म्हणजे ही कितें म्हणटा ते हे सिच्युएशन एक आपलं धैर्य म्हणटा पळय ते टायप कोणाक ना. जशें कालुसाक आसा पळय तशें डायरेक्ट हक्कान आपूण कॅन्डिडेट जिखून हाडटलो. बाकी सगळे दुविधान आसा.